जेजू तुका म्हाका आमकां आपयता ताचे बरोबर हो वेळ सारच्याक ताका आमी नमस्कार करुया. आनी नमस्कार करतना सगळे आमचे भितर आसा तितलें ताची देणी आनी आमी जी ती देणी अदीक वाडयल्ली आसा ताच्या सहकारान ओ आमचे वस्तुंगी हें सगळें आमचे भितरलें जें वाडलेलें आसा तितलेंय जिवीत जेजूच्या ताब्यांत करया. ताका तें समोर पळोवया आनी ह्या समोरपणांत आमी भितरल्यान स्वतंत्र जावया. ह्या स्वतंत्रपणांत आमी ओगेपण अणभवता. आपलेपण तितलें ना आनी आपलेपणांत जी चिंतना भावना उत्पन्न जातात तितली सुस्कार भायर सोडटना जेजूच्या नांवान ती भायर काडया, ताचे दवरया आनी तो आपले कृपेन, आपले दयेन, आपले सुसणिकायेन आमकां सुटका दितलो आनी आमकां भितरल्यान अदीक आनी अदीक स्वतंत्र करून हें ओगेपण म्हणचे ताचें आसप आमचें सगळें वाडटलें आनी आमी अदीक जेजूच्या एकवटान जियोंक लागतले. हांव जेजू आर्गां आनी दिनवास तुका कित्याक हे देणें तुवें आमकां फावो केलें आनी करीत आसाय. भयणीनो आनी भावनो, आमी भिवची न्हय. कसली चिंतना भावना आमच्या मनांत आनी काळजांत आतां उप्रासतात तितली सुस्कारांतल्यान जेजू सरशीं दवरया, जेजूक ती भेटोवया आनी ताचें जिवीत आमचें सगळें अदीक वाडटलें. पयले सुवातेर आमी तर शांत जाल्या जाल्यार हेंच जावन आसा ताचें आसप. आमी तर उर्बेवंत जायत जाल्यार हें ताचें आसप, कित्याक तो आमकां दिशा दिता आमच्या चिंतनांक, आमच्या भावनांक, कित्याक तोच जावन आसा आमची वाट. जेजू आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू, तुका मोहिमा, तुका आर्गां वंदन, निरंतरी तुका आमचें किर्तन, उपकार आठोवन कोता आमी गायन. प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू. बोडव्याचो तुका भोजन कोता, आखे पृथ्वेर तुजी किर्ती गाजता, सगळी रोचना तुजी स्तुती गायता.
प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू. सूर्याचो नैम आनी तारांचो मोग उजवाड फांकोन पोरकोण कोता तसो तूच मा सूर्या आमी पोरजोळ तुजो. प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू. सूर्या दोगान फुलतात भोंगे फुलां, तुझ्या मोगान पेटत आमची काळजां, सासणां गाजो आमची आर्गां गितां. प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू. जशे भाशेन आमी भितरल्यान ओगेपणांत जेजूक अणभवता, त्याच प्रमाणे जेजूक आमी साक्रामेंतान पळयलो म्हणटच आमी तेच भाशेन ताका हाजीर जाता. आनी ह्या दोनूय पावंड्यार आमी ताका हाजीर जाली म्हणटच ताचें आसप आमचें सगळें अदीक वाडटा. तो आतां आमकां अणभव दितलो, त्या अणभवांक आमी हाजीर जावया. ह्या अणभवांतल्यान तो आमची मनां उजवाडायतलो, आमची चिंतनां बदलोंक लागतलीं. पयले सुवातेर घोडेक आदली आमची चाल आसली ती आमकां परतून दिसोन आमकां त्या वाटेची घोडेक वीट येत. कित्याक म्हणून हांवें अशें केलें सायबा? तूं म्हजे भितर आसतना तूं नासलेले भाशेन हांव जियेतालो. हे भाशेन पातक घडटा. ही जाणवाय तुवें आतां म्हाका दिल्याय, ताका लागून हांव तुका आर्गां आनी दिनवास दितां. आनी हे भाशेन प्रत्येक आमची चाल उलोवपाची, ज्यो वस्तू करपाची, ज्या भावनांनी आमी बुडून वचपाची, तें सगळें उपरासोन वयर सरतले. तितले आमी जेजूच्या ताब्यान करीत रावया. भिवची न्हय. तो आमकां सुटका दिवंक आमचो सहकार मागता. ताका पूर्णपणे आमी तो दिवया.
वैभवान नेसलोलो सर्वेस्पोर राजवट चलयता. जेसू, आमी चड संवसारीच्या जिवितान मग्न आसलेल्याक आमकां हो तुजो वैभव राजवट चलयता तो आमकां दिश्टी पडना. आमकां संवसारांतल्योच वस्तू दिसतात आनी आमी खूब पाटी निराशी जाता. पूण आमीय तातूंत भाग घेता आनी आमकां बऱ्याक पडलें जाल्यार दुसऱ्यांची आमी पर्वा करिना. असलो स्वभाव तुवें आमकां आतां आमचो दाखयलाय आनी हेरांय मनशांक अशेंच भितर घडटा पूण तांकां फुरसत ना. संवसारीक जिवीत तांकां गुलामपणान धरलेली आसा. तेच चालीन ती चलत आसात. पूण तूं सर्वेस्परा आमची दया कोत्ताय आनी तुवें आमकां वेंचून काडल्याय तुजे बरोबर वो पवित्र वेळ सारच्याक आनी तुज्या पवित्रपणान भाग घेवन आमी पवित्र जावच्याक. सदांच आमी म्हणटा स्वर्गार तशें संवसारांत वय तूं ह्या वेळार स्वर्ग आमचे सवे हाडून आमकां संवसारांतूच आसतना स्वर्गाचो अणभव तूं दिताय. आर्गां आनी दिनवास तुका सोम्या. वैभवान नेसलोलो सर्वेस्पोर राजवट चलयता. पदवेची आंगोस्त्रां सर्वेस्पोर नेसला. आपल्या पेंगटाक ताणेन बोळाचो पट्टो बांदला. सगळो संवसार तुवें आलो ना तसो थीर केलाय. ओरोंबाक थावन तुजें सिंहासन गोट उबें आसा. सासणाक थावन तूं आसाय सर्वेस्परा. तुजें उतर कदींच आलो ना बदलो ना. संवसार सरोसोर सर्वेस्परा तुज्या घरांत फांगतोली पवित्रताय. तुजें घर सर्वेस्परा तुवें म्हज्या आंगांत कुडींत मनांत आत्म्यांत केलेलें आसाय आनी तुजी पवित्रताय म्हजे कुडींत प्रत्येक सांद्यांत ती उजवाडाक येत आसा आनी भितरलो काळोख तूं काडीत आसाय. आर्गां दिनवास मोहिमा तुका जेसू क्रिस्ता. आमी ह्या दिसांनी आयकता
कशे भाशेन भावार्थ्यांचो जमो एका काळजाचो आनी एका मनाचो आसलो म्हणून. वय आमी सगळीं जेन्ना आख्ख्या संवसारांतल्यान हे बोजवणेंत भाग घेता, तुजें सगळें जेजू आमकांय तूं एका मनाची एका काळजाची कोत्ताय, कित्याक तूं आमचें सगळें जियेताय आनी आमी तुजे सांदे तुजें सगळें जियेता. आनी हाका लागून तुज्या मनांत आमी भाग घेता आनी तुजें सगळें आमी जियेता. आर्गां आनी दिनवास मोहिमा आनी वाखाणणी जेजू तुका, कित्याक ही जाणवाय तुवें आतां न्हयच उगडापी केल्ली आसाय, पूण ती आतां आमी जियोंकूय लागल्या. Trust in you, giver of mercy, Jesus. I trust in you, O fount of life, healer, teacher, savior and friend. Jesus, I trust in you. All that I am is in your hand. Let not this heart be troubled, but let it rest in you. For with you every sorrow will be washed away. Let not my mind be burdened, but set it free with truth. For every care is lost in understanding grace. Jesus, I trust in you, giver of mercy, Jesus. I trust in you, O fount of life, healer, teacher, savior and friend. Jesus, I trust in you. All that I am is in your hand. As you gave up yourself, Lord, into your Father's hand, so let me give myself to all that is your will. And as you emptied yourself, fulfilled love's perfect plan, let me be emptied that my life might be fulfilled. Jesus, I trust in you, giver of mercy, Jesus. I trust in you, O fount of life, healer, teacher, savior and friend. Jesus, I trust in you. All that I am is in your hand. All that I am is in your hand.
Lord Jesus, we thank you for the gift of life, for the gift of this new day. Many may not have been fortunate enough to experience this day, but you, O Lord, have given us another opportunity to correct the wrongs in our lives and also to live according to the teachings that you teach us. In a way, Lord, we thank you for all the favors and graces that you have bestowed on us right from our childhood. We thank and praise you, Lord, for being with us in moments of trial, for comforting us, for guiding us. In a way, Lord, we see that you are instrumental in guiding us. If we follow your teachings and if we are rooted in you, we see that our lives too become worthy to be called sons and daughters of God. As we enter into the presence of the Lord, let us also bring to mind all those who have asked us to pray for them. We place them as well as their petitions before the Lord. Today's Gospel once again speaks of new life in the Spirit. Jesus spoke to Nicodemus of a new birth in the Spirit, which would be accomplished through the passion, death, and resurrection of Jesus. Jesus gives a good analogy when he compares the Holy Spirit to the wind. The Hebrew word for spirit is wind or breath. And therefore Jesus says that just as we feel the wind, we feel the effects of the wind, we feel the breeze, but we can't see it. Similarly, in our lives too, we will see the workings of the Holy Spirit, but sometimes we can't see the Spirit. We see the effects of the Spirit who touches us with the peace, joy, and signs of God's power. And therefore it becomes even more evident in order to learn how to discern, how to listen to the promptings of the Spirit within us. The Gospel also speaks about the lifting up of the Son of Man. Jesus explained
that the Son of Man must be lifted to bring power and authority of God's kingdom to those who are worthy of it. And the whole process of being lifted up comes from tradition, wherein when the kings began to reign, they were lifted up and enthroned above the people. Similarly, we see that when serpents were rampant as a result of the punishment which the people had brought on themselves, the Lord commanded Moses to prepare a bronze serpent. And therefore all those who looked on that bronze serpent were saved. Similarly, even when we commit faults, when we falter, one gaze at Jesus is enough in order to save us. And that was exactly what Peter did. He denied Jesus, but then he gazed at Jesus and repented. We are also told of the new birth in the Holy Spirit. The bronze serpent which Moses lifted up in the wilderness points to the cross of Christ, which defeats sin and death. Through it, we become the adopted sons and daughters of God and members of God's heavenly family. The Holy Spirit gives us spiritual power and gifts, especially the sevenfold gifts, to enable us to live in the strength as sons and daughters. In a way, we could all ask ourselves as we reflect on this gospel, do we think that the new life which God offers through us can transform us? Or will we allow ourselves to be transformed by the Holy Spirit? The first reading shows the exemplary life that the early Christian community lived. They shared everything, and as a result of that, there was nobody among them who was needy. There was no need for the others to beg. Everything was shared, and therefore one can say that that was the perfect example of the kingdom of God on the earth. And having reflected on the readings of the day, we now place before the Lord all our petitions, all our prayers. We also pray for the needs and petitions of those who have asked us to pray for them. But above all, we continue to pray for the world, for the ongoing pandemic situation, that the Lord may take appropriate steps. We pray for the victims. We pray for the doctors, those who work in the hospitals. We also pray for those in charge of administering the vaccines. And in a way, we pray for the government authorities, that whatever they do, they may do it for the common good. We continue to pray for all those who celebrate their birthdays and their wedding anniversaries today. We ask you, Lord, to be with them
and give them good health of mind and body. We also pray for those who are preparing for the exams. We ask the Lord to help them so that all their hard work may bear fruit. We also pray for those suffering from various other ailments, those to undergo surgery, those who are recuperating in their respective wards. We also pray for all those who feel betrayed, who feel left alone. We ask you, Lord, to be with them, to be their strength and their comfort. We also pray for those who are languishing in the home for the aged and the destitute houses. We ask you, Lord, to be with them and be their strength and their comfort in these trying times. We also pray, Lord, for all our needs. We place all our anxieties and our worries before you, O Lord, for we know that you take care of everything. And in a way, we also pray for peace in the world, peace among nations, peace among religions, in the family and within us. And we pray for each and every one of us, all who are gathered, either physically or virtually. We ask you, Lord, to be with them, guide them. We ask the Lord to shine His blessings on us, so that all our effort may be rewarded. That above all, that we may be given the grace of experiencing the Holy Spirit in our lives. And as we go about doing our daily work today, we ask the Lord to give us the grace that we too may grow and get transformed into newer beings, wherein our entire life would be dedicated to the welfare of those around us. जेजू, हे बेवजोणेंत खूब जाणां आमची भाव भयणां भाग घेत आसतालीं. सट करून एकलो आमचो भाव कालूच पिड्यार जालो. तो सदांच हे बोजोणेंत भाग घेवन आपलें जिवीत जेजू तुका तो समर्पितालो. काश्मीर डिसुजाची तूं काकलूत कर, ताका ताची पातकां बोगशी आनी ताका तुज्या वेंगेन सासणाचें सूख फावो कर आनी गोरच्यांक तांच्या बोजोण दी आनी तांकां फुडलीं पावलां मारूंक तुज्या एकवटांत मदत आनी आदार दी.
आमचो भाव मायकल फेर्नांडीस ताचें दुसरें किडनीचें ऑपरेशन जालेलें आसा. मोरचोच तो वाचला, कित्याक तूं आनी ताच्या घोराब्या बरोबर आसाय. कित्याक ताचे विरेंत तांकां खूब कठीण जिवंक जावंक लागतलें. पूण तुवें ताची दोळ्या काकूळट केलेली आसाय, ताका तुवें जिवो धरलेलो आसाय. आनी हें दुसरें ऑपरेशन तुवें बरे भशेन करून ताका गोठायेन तूं बरीत आसाय. आर्गां आनी दिनवास दिता मायकल फेर्नांडीस आनी ताचो कुटुंब. जेजू तांकां राख आनी सांबाळ आनी तांकां बरी सावध भलायकी फावो करीत राव. आर्गां आनी दिनवास तुका, कित्याक तुवें आमच्या फादर जस्टीन बोर्जिसाक ताचें ऑपरेशन करून ताका बरी सावध भलायकी फावो केल्याय. दोतोर म्हणटालो ताका तुमी सारको टायमार हाडलो, नाजाल्यार घुडेक वायट परिणाम ताचेर जायत आसलो. पूण तो तुवें जावंक दिवंक जाय. तुवें ताका राखलाय आनी सांबाळलाय, आनी हाका लागून आमी तुका दिनवास आनी आर्गां दिता जेजू. तेच भाशेन कॅच ब्रिटोक ओपन हार्ट सर्जरी जाल्ली ताची, पूण तुवें ताकाय बरी सावध भलायकी दिल्याय. दोतोरांनी बरो वावर केलेलो आसा ताचेर. आनी त्याच प्रमाणे तांच्या घरच्यांनी मागण्यांत ताका धरून तुवें तांचे आनी आमचे मागणें आयकलाय. हाका लागून तुका दिनवास आनी आर्गां दिता जेजू. त्याच प्रमाणे आमच्यो दुसऱ्यो भाव भयणी तुका आर्गां दीत आसात. तांकांय थोड्या जाणांक कांकरू जाल्लो आसा, पूण तुवें तांकां वाटायलें, तांकां सुटका दिल्याय, तांकां पेकोवणी हाडल्याय. आमी आर्गां आनी दिनवास दिता हांव, कित्याक तुवें हें सगळें बरेंपण तांकांय दाखोवन तांकां सुटका दिली. येरां जीं कश्टवतालीं दुयेंसाक लागून आमचें मागणें तुवें आयकलें तांचे पासत. तांकां मरणांतलींच तुवें वाचयलेलीं आसाय. पूण सायबा तांकां राख आनी सांबाळ, तांकां गोठायेन तुजे बोर आनी तुजो पवित्र आत्मो तांकां दिवन फुडाराक ताणें बरें पळय तें करचें म्हणून आमी तुजे कडेन विनंती करता. आनी हेरांय सगळ्यां पासत आमी मागतना आतां जेजू तुका एकवटोन आनी तुजे सुरशीन तांकां एकठांय तुजे सुरशीन धरून आमी तुवें शिकयलेलें मागणें आतां तूं आमचें सवें म्हूण आनी आमकांय तुज्या पवित्रपणान दवर. आमच्या बाप्पा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमचीं पातकां बोगोस. आनी आमकां तायणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. तूं जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. संस्काराक इतल्या वर्त्या साश्टांगी नोमान कोता, सोडून दिवन आदल्यो रिती सेवा दोर नवो दोता. सोयमाचे विशय आमचे घुस्पतात गुटा मुखार, तिरवाडो आमचो बावार, सोय मोरते विशय दिना. प्रितीच्या बापाक आमच्या, जैतिवंत पुताक ताच्या,
मुरगोटून काळजान तोंडान वंदुया वाखाणुया उपसोल्या तांचे मोदलो मोगाच्या पवित्र आत्म्या संस्कार को खालते पोणा मान्युया सासना सासना आमेन. तुवें तांकां सर्गीचो उणो दिलोय सगल्या साबडाचो उंडो तो मागुया देवा एका जपाच्या संस्कारान तुवें आमकां तुज्या कोश्ट मरणाचो उगडास घडोवन दवरला. तो तुज्या मासा रोगताच्या पवित्र कुटाची भोक्ती करूंक आनी ह्या वरवीं थांबोन आसतना तुजे सोडवणेचो फळ आमकां भोगूंक फावो कर. तुजो जी येताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासणा. आमेन. मोगाळा जेसू मोगाळा जेसू ती म्हाका काळीस दी म्हाका काळीस तुज्या काळजा सारके. मोगाळा जेसू मोगाळा जेसू दी म्हाका काळीस दी म्हाका काळीस तुज्या काळजा सारके.